नमस्कार, पळोवया प्रायम खबरो। वेचणूक आयोगाक मालमत्तेविशीं फाल्स एफिडेविट दिली म्हूण सिद्ध जाल्यार बाबू कवळेकराचेर गुन्यांवकारी कारवाय। एसीबी समन्स काडपाचे तयारेंत। काँग्रेस म्हणटा राजकीय कारस्थान। कामगार दिसा निमतान फोंड्यां हजारांनी कामगारांनी काढली रॅली। गोंयभरचे 7,000 कामगार वांटेकार। प्रश्न सोडवंक रस्त्यार देवपाचो फुडाऱ्याचो कामगारांक उलो। मोबोर उजो लागून 7 दुकानां काबार। 15 लाखांच्या कपडे आनी सामानाचो लासून गोबोर। उजो पालोवपाची कसलीच वेवस्था ना। मडगांव सावन फायर ब्रिगेड पावता म्हणल्यार सगळें काबार। माथानीन मोपाक केन्नाच तेंको दिलो ना। माथानीच्या नांवान मुख्यमंत्री लोकांक फटयता। गोवन्स फॉर दाबोळी ओन्लीचो जाहीर सभेत आरोप। आणि वास्को खारीवाड्यार स्कुलाच्या ग्राउंडाचे बांदकाम सरकार मोडटलो। खर्च करतले वसूल। मुख्यमंत्र्याचें उतर। ग्रीन ट्रिब्युनलाची बांदकाम मोडपाक जून सोंपता मेरेन मुजूत। खबर विस्तारान। वेचणूक आयोगाक मालमत्तेविशीं फाल्स एफिडेविट दिली म्हूण सिद्ध जाल्यार आमदार बाबू कवळेकराचेर गुन्यांवकारी कारवाय जावंक शकता। मुखेल वेचणूक अधिकारी म्हणटा आमदारान मालमत्ता लिपयली म्हूण आमदारकी रद्द जायना, मात तो फौजदारी गुन्यांव। आयडीसीचो चेअरमॅन आसतना बाबून मोठ्या प्रमाणात बेहिशेबी मालमत्ता केल्या म्हणपाचे एसीबीचे चौकशेंत उक्ताडार आयला। ताणें केरळांत 5 कोटी वयर मोलाचे प्लॉट घेतल्यात। बाबूक समन्स धाडपाची तयारी एसीबीन केल्या। काँग्रेस म्हणटा हें सगळें राजकीय कारस्थान। एसीबीचे चौकशी अधिकारी सध्या विधानसभेचे अधिवेशन सोंपपाक रावल्यात। ते उपरांत बाबू कवळेकराचे फाटल्यान पुलिसांचे चौकशेचे शुक्ल काश्ट लागतले। बाबून 2008-2009 वर्सा केरळांत 5 कोटी वयर मोलाचे सुमार 15 प्लॉट घेतल्यात म्हणपाचे एसीबीचे मुळावे चौकशेन उक्ताडार आयला। हे मालमत्तेचो ताणें खंयच हिशोब दाखोवंक ना। तेन्ना तो आयडीसीचो चेअरमॅन आशिल्लो। बाबूचेर गुन्यांव नोंद करचे पयलीं ताची बाजू आयकून घेवपा खातीर ताका समन्स काडपाची तयारी एसीबीन चलयल्या। There are number of properties subject to correction, maybe 15 to 20. The total value is coming to like 5 crores 54 lakhs. So all these properties, well, it's legitimate to hold these properties, but we wanted to check out whether these properties are legally, or how did he invest so much money into such properties. Before we can make out a case for disproportionate assets, we have registered this preliminary inquiry. So Mr. Kawlekar will be sent a notice to remain present in the anti-corruption in order to answer how he has made these investments. ह्यो सगळ्यो प्रॉपर्टी बाबू कवळेकराचे नांवार आसात, मात वेचणूक आयोगा मुखार एफिडेविट दितना ताणें हे मालमत्तेची म्हायती दिवंक ना म्हणपाचे एसीबीक कळ्ळां। So we checked out with, we asked for his declaration that he made at the time of filing his nominations, and none of these properties are mentioned in his nomination papers before the chief electoral officers. So we have come to a conclusion for the time being that this is illegal wealth that has been illegal assets of Mr. Babu Kawlekar that he has invested through illegal means. 2007 विधानसभा वेचणूक जाली तेन्ना बाबू कडेन 1,31,66,000ची मालमत्ता आशिल्ली। वेचणुकेक उबो रावतना तशें ताणें प्रतिज्ञा पत्राचेर वेचणूक आयोगाक कळयल्लें। 5 वर्सां उपरांत बाबू 2012 जेन्ना विधानसभा वेचणुकेक उबो रावलो तेन्ना ताचे कडेन 5,31,79,000ची मालमत्ता जमा जाल्ली। ही अधिकृत मालमत्ता ताणें वेचणूक आयोगाक कळयल्ली।
म्हणजे जवळजवळ 300% वाढ। ते शिवाय जातून केरळातले 5 कोटीचे मालमत्तेचो उल्लेख नाशिल्लो। मुख्य वेचणूक अधिकारी नारायण नावती म्हणटा मालमत्ता जाहीर करताना फटिंगपणा केली म्हूण आमदारकी रद्द जायना, मात वेचणूक आयोगाकडेन दाखय लिपय केली म्हूण आमदारा आड गुन्यांवकारी कारवाय जावंक शकता। That doesn't invite giving false affidavit is an offence. So naturally offence will have to be registered against for giving false information. काँग्रेस म्हणटा बाबू आड घाल्या ती केस म्हणल्यार राजकीय कारस्थान। विजिलन्स खाते मुख्यमंत्री पर्रीकराचे हय साहेबा। I have already said that it is a politically motivated complaint and that we will take a detailed press conference on Monday and give all facts and figures. आता आदलो आयडीसीचो चेअरमॅन आणि केपेचो आमदार बाबू कवळेकार एसीबीचे चौकशेक कशी जाप दिता ताचे कडेन सगळ्यांची नजर आसा। पणजेच्यान रिपोर्टर मुकेश कुमार, ज्येष्ठ व्हिडिओ जर्नलिस्ट तुळशीदास च्यारी, प्रुडंटा खातीर। कामगार दिसा निमतान फोंडें हजारांनी कामगारांनी रॅली काढली। रॅलींत गोंयभरचे 7,000 कामगार वांटेकार जाले। फोंडें पोन्ने बस स्टँडा वयल्यान रॅली सुरू जाली। कामगारांचे प्रस्न अजूनय तडीक लागनात। कामगारांक आपले प्रस्न सोडोवंक रस्त्यार देवचे पडटले असो उलो आयटकाचो फुडारी क्रिस्टोफर फॉन्सेकान रॅलीक मारलो। ह्या रॅलींत कामगार संघाचे केंद्रीय फुडारी आशिल्ले। रॅली शारांतल्यान भोंवले उपरांत क्रांती मैदानाचेर कामगारांची सभा जाली। ते फुडाऱ्यांची भाशणां जालीं। आम्ही आज 1 मे अंतरराष्ट्रीय कामगार दीस, अंतरराष्ट्रीय श्रमजीवी लोकांचो दीस ह्या दिसा प्रतिज्ञा घेतात की ज्या मेरेन खंयच्याय कोणच्या कोपऱ्यांत गरिबी आणि त्याच बरोबर अनाहतपण व कसली पिळवणूक आसा जाल्यार आमी कामगार तांच्या बरोबर आसात आणि तांकां आमी साक्षी दितात आणि तांच्या बरोबर रावन तांकां हातांत हात घालून आमी वावुरतात। ह्यो आमी आयज प्रतिज्ञा घेतात। आयचो मे डे रॅली आख्ख्या फोंड्या शहरान सगळ्यांनी भोवन लोकांक साक्षी आनी गोळ दिवन गोंयचे कामगार ऑल इंडिया ट्रेड युनियन काँग्रेसच्या आसऱ्या खाला बावटे खाला चिते आनी उबे आसात आनी आपल्या हक्कां खातीर झुजतात। ज्या मेरेन समाजवाद येयना, ज्या मेरेन समाजवाद येवपाक आमी वावुरतले। In Goa, there are lots of problems. Workers are fighting for the minimum wages. There is a rampant unemployment in the state of Goa. There are various problems. Many of the industries are being closed. You know, one of the major factors in Goa today, that mining industry is closed. So among all these things, workers are celebrating today because they remember that because of the struggle of those old leaders who have sacrificed their life, today they can they are getting some of the benefits. Still more to achieve, but workers cannot forget the day where there were martyrs to give them freedom of 8 hours of work, 8 hours of rest, and 8 hours of sleep. Unless you come on the road, you fight, you are not going to get your right. Revolution, revolt is necessary, and also a hard work is also necessary. मोबोर सकाळी उजो लागून 7 दुकानां काबार जालीं। कपड्याचो आनी हेर सामानाचो मेळून सुमार 15 लाखांचे सामानाचो गोबोर जालो। उजो शॉर्ट सर्किटाक लागला असूय असो अदमास उक्तायतात। मडगांव सावन फायर ब्रिगेड पावता म्हणल्यार अर्द पाऊण वर गेलें, तो म्हणल्यार सगळें काबार जाल्लें। लोक ते वाठारांत फायर ब्रिगेडीचें स्टेशन सुरू करचें म्हूण मागतात। कितले शॉप गेले? 4 शॉप केले कितें हाल सगळें सामान? गारमेंट्स जाते 4 गारमेंट्स 2 काश्मीरी चार्जिल्ले। हां तुगे एक शॉपा कितले गेले? 15 टोटल आसले। I was the first to dial 101. They told me it is in Panjim. I told them to inform, but no, nobody came. At least half an hour continuous we were calling them, but nobody reached. Police were the first one to reach here. And I'd like to request whoever the government or whatever to have a station here, because from Margaon to come here they take a lot of time because of the traffic and all. By the time all the damage is caused here. Around 7 शॉपां घाटीर जाली। स्मॉल 7 शॉपां। तो जो ओनर आलो मायकल आगवेर म्हणजे एरियाचो तेणे ते ऑक्युपंटान दिल्या 7 जाणां आनी तेंची फायर सेफ्टी ना। ते आसले सगळे शॉपां चालू आसले तरी आसतना ते कडेन काय कंट्रोल करूंक गावना कित्याक तेंची फायर सेफ्टी ना पयलीं। हेका फायर सेफ्टी पयली जाय। हेका फायर सेफ्टी ना जाल्यार हे सिस्टम असो जातलो। घेऊ एक व्यावसायिक विसव।